मोगाचेनो आमी खंयच्याय एका नव्या जाग्याक आमी पयण करता आसतना पयलें आमी विचार विनिमय करता. नव्या जाग्याक आमी कशें वचचें आनी आमचें पयन कशें आमी सुखाचें करचें, कशें संतोशाचें करचें. आनी आमकां एकलो मार्गदर्शक ह्या सर्व संगती विशयांत जणवाय दिता आनी निमाणें आमचें पयण संतोशाचें जावंक तो कारण जाता. आमच्या भोंवतणी जिवितांती तशेंच एक मार्गदर्शी म्हणून आमकां आसता. आमी कशें जेजू लागीं वचूं येता आनी जेजू लागीं कशें लागीं वेता आसतना कितें सगळें आमकां गरजेचें म्हणल्या विशयांत तो आमकां समजणी दिता आनी तो जावन आसा कातेकिस्त. डिसेंबर म्हयनो जेजूच्या जल्माक आमी तयारी करता आनी ह्या वेळार पापा साहेब सगळ्या संवसाराक एक उलो दिता आनी तो उलो जावन आसा कातेकिस्तां खातीर आमी माग जाय. क्रिस्ताची वळख हे कातेकिस्त आमकां दितात. तांचे मिसांव आमी करता आसतना तांचे खातीर विशेश रितीन आमी मागोवंक आसा, देवाक आमी अर्गां दिवंक आसा, कित्याक तांचे मिसांव सुलाबायेचे न्हय. जेजूचे मिसांव ते करता आसतना आमच्या मागण्याचो आदार गरजेचो. देखून पापा सांगाता आमी मेळया आनी सर्व कातेकिस्तां खातीर आमी मागया. भवार्थाची बुन्याद ते घट करता आसतना तांकां मागण्याचो आदार आमी सगळे दिवंक प्रयत्न करया. कातेकिस्तां भावार्थ प्रसार करचे आनी भावार्थ वाडावळेक हाडचे एक विशेष जबाबदारी आसा. कातेकिस्तांचे लायक म्हणयारपण एक आपोवणें, तें एक मिसांव. कातेकिस्तांचे मिसांव एक काम न्हय, बगार तांणी जिणेन कातेकिस्त जावचें. भावार्थी जिणेन सांगातपण दिवच्या आनी शिक्षण दिवच्या बऱ्या कातेकिस्तांची गरज आसा. आज आमकां क्रियाळ रितीन सुवार्ता प्रसार करच्या व्यक्तींची गरज आसा. पूण हे मौनपणी वा व्हडा आवाजान न्हय, बगार तांच्या खालत्या आनी बळ्या जिणे मरिफात आनी नव्या नव्या वाटांनी प्रसार करची गरज आसा. हे मिसांव काम जायत्या दियेसीजींनी आनी देशांनी कातेकिस्तांच्या हातांत आसा. कातेकिस्तांनी तांच्या आंतरीक उमेदीन पवित्र सभेंत करच्या मिसांवा पासोन तांचो उपकार बावुड्या. कातेकिस्तांक देवाचे उतार प्रसारूंक आपयला आसता. तांणी धैर्यान, सृजनशील वाटांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या आपोवण्याक साक्षी जावंक मागया. con alegría y con mucha paz.